गोयचे रस्ते म्हटल्यार फकाणाचो विषय जावन रावल्यात। ही फकाणां सरकारान जनतेची चलयल्यात। नावेली सिवरेजीच्या कामाक लागून रस्ते खणल्यात खरे, पूण खणून सोडिल्ले फोंड व्यवस्थित पुरोवंक नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक सरकशी करच्यो पडटात। हटकून अपघात जातात। पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांक सोयर सुतक ना अशें दिसता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गोवा 365 तुमकां दाखयता जे रोड आसात हे रोड कशे पीडीआर सिवरेज डिपार्टमेंटान केल्या ते तुमकां दाखयता आमी। आज मडगांवच्या नावेली जो आसा, मडगांव सिवरेज काम काबार जालें, नावेली आज चालू आसा आनी आज नावेली पळय इतली त्रास जाल्या रस्त्याक की आज दिसा जो 10 ते 12 एक्सिडेंट जाले। फक्त सकाळ फुडें भुरग्यांक जेन्ना पावपा भुरग्यां येतात त्या टायमार हे एक्सिडेंट जाता। हे जावपाचें कारण म्हणल्यार हो नवीनच रोडाक वॉटमिक्स घातलो आनी जो 4 ते 5 कोटी खर्च केल्लो, पूण ह्या खर्चाचे सिवरेज डिपार्टमेंटान हांगा झिरो करून सोडले कडेन आसा। हे लोकाले आम लोकाले पयशे आसा, हे पयशे वाट लायले कडेन आसा आनी हे वाट लावपाक कारण एकच की जी पीडब्ल्यूडी ऑथॉरिटी आसा, जे इंजिनियर आसात हे हांगा लक्ष दिना म्हणून ही परिस्थिती जाल्या। जेन्ना सिवरेज काम करता काबार जाता त्या टायमार तेणी परतो वॉटमिक्स घालून दिवपाचो उरता, पूण हे वॉटमिक्स काडनात, खंय तरी माती आनी शेण हाडटा आनी ह्या रोडार घालतात आनी पावस येतरी पळय आज कितें जालें तें। आज पीडब्ल्यूडीचे मनीस आसा ते फातर घालतात, पूण फातर खंय घालता पळयात। फातर ते जाता दिसपडटा परतो रोखडे वयता गाडी येतरे। आख्खे नावेली रोड आसा ते अशें करून खणून दवरले कडेन आसात। हेका जबाबदार कोण? पीडब्ल्यूडी इंजिनियर आसात, हे बरे इंजिनियर म्हणटात, ते हांगा पळयना कित्याक? फक्त हांगा हाडून ते कितें आस तें माती घालपाचें काम करता, माती घातल्या उरता। त्याक ही लो लायिंग एरिया हांगा सगळी कसाळ जमीन, ह्या कसाळ जमनी पयली अरेंजमेंट करूंक जाय पडटा, पूण हो अजूनय केलें ना। हेचे खातीर लोक मागतात बेगिना बेगीन जे व्हडले इंजिनियर आसात हेणी हे पळोवचें न्हू। हांगा येवन तुमी पळोवन हांगा काम करपाक जाय। तुमच्या इंजिनियरांक रावपा आनी तुमचे इंजिनियर रावना म्हणून ही दश जाल्या आनी लोकांक हांगा मरपाचो प्रश्न येयला आनी एक्सिडेंट जाता ते तुमचे खातीर जातात, तुमी सारकी ना म्हणून। हेजे मुखार हे असले लोक म्हणटा आमी खपोवन घेवपा ना म्हणून। नव्यान हॉटमिक्स केल्ले रस्ते सिवरेजीच्या कामाक लागून फोडटात खरे, पूण फोडलेले रस्ते गाडयो चलोवप्या खातीर मरणाचे ट्रॅप जाल्यात। लोक हातपाय मोडून घेतात वा बळी तरी वता। अब्दुल मकानदाराक काय प्रश्न पडल्यात, आयकात। हांगा मडगांवच्यान जो स्टार्ट नावेली रोड वयता, आख्खे रोडाचेर सिवरेजाचें हेणें काम केलां। पीडब्ल्यूडी घेवन जे काम चल्लां तेजेर व्हडलो तेंचो जो सुपरवायझर जावं कोण ऑफिसर जावं येवन कित्याक चॅक करना काय म्हणटा हांव। हितू जे सिवरेजा काम चल्लां हॉटमिक्स घालून थोडे दीस जालना आनी रोखडे ते खणटाय आनी कितें करताय ही दशा पळय हांगा। खणले म्हणटकीर तेंगे ड्युटी आसता, बाबा थंय हॉटमिक्स घालपा जाय, परत तेका रिपेर करपा जाय, ते कांय लक्ष दिना आनी आमी येता वयता बायकरांक इतू त्रास जावपा लागला। आज सकाळच्यान कमीत कमी 10 ते 12 एक्सिडेंट जाले बाई। आनी दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार आमी येता आसतना हो खण लागतकीर आमी खण सालवार करपा साडीन वयताय, फाटल्या मागो स्पिडी येता तो येवन तेकता, एक्सिडेंट जाता, मागीर बोवाळ, मागीर सकाळ फुडें भुरग्यांक पावोवपा आसता, इस्कॉलाची ड्युटी आसता, त्या टायमार आमी झगडी करत गाडीचे एक्सिडेंट जाले म्हणटकीर पळत बसपाचे काय तुमचे रस्ते पळोवन बसपाचे आमी, हे काय आमकां कळना। आनी हांव चड करून पीडब्ल्यूडीचो जो आसता सिवेज कॉन्ट्रॅक्टर जो आसता तेजेर तुमी लक्ष दिवपा जाय। खंय काम चल्लां कितें चल्लां येवन पळोवपा जाय। पीडब्ल्यूडी ऑफिसर पळयना आनी हितू खण वयत ते काडून आख्खो रस्तो बाद करून दवरला। जेन्ना हॉटमिक्स घालता त्याच टायमार तुमी कित्याक खणटा? तेज्या पयलीं दुरुस्त करपा जायना, हे लक्ष कोणेन दिवपा जाय। हांव सरकारा लागीं मागता आनी पीडब्ल्यूडी व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं मागता, सिवेजाचें जें काम चल्लां तुमी सारकें पळयात, ते रोखडे भरून आनी उदक भायर येवन सगळें पाड घालता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।